iCertified, where food is fortified. नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी विशय ऑब्वियसली आसा जे गोंयच्या राजकारणा भितर सद्याक खोदळ पडला तो मंत्री गोविंद गावडे जे कितें उलयले ते कित्याक उलयले आनी ताणें उलोवन बरें केलें काय कितें ह्या गजालीचेर आमी चर्चा करतात आनी ताजो गोंयच्या राजकारणाचेर पडपी परिणाम आनी त्याच बरोबर आमचें राजकारण खंय पावलां हाजो एक अदमास घेवपाचो हो प्रयत्न. 3 मानेस्त आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयले आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद राजकीय विश्लेशक सिद्धार्थ बाब सामंत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले ज्येश्ठ पत्रकार राजेंद्र बाब देसाय आनी एक तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोंय विद्यापिठाचे प्रोफेसर युगांक बाब नायक जे एक्टिविस्टूय आसात आनी आज ते कितें उलयतले हाजेर म्हाका दिसता बहुतांश गोंयची नदरूय आसतली. हांव सुरवात करता राजेंद्र बाब तुमचे कडच्यान की उलयलें तें बरें केलें काय वायट केलें तुमचें प्रामाणीक मत कितें राजेंद्र बाब? म्हाका दिसता की गोविंद गावडे जे उलयल्या एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तांचें अशें म्हाका दिसता. कारण ज्या जागेर ते उलयल्या ज्या ऑडियन्सा मुखार ते उलयल्या ते जर पळयलें जाल्यार खंय तरी खुबश्या दिसांची एक खतखत ताणें ती उलोवन दाखयल्या. उलयल्या हाजो अर्थ असोय न्ही की कितें तरी सामकेंच आउट ऑफ वे किंवा सामकेंच रॉंग उलयल्या अशें कदाचित आसचें ना. हाचें कारण अशें की फाटलो बजेट एक सादारण तुमकां खबर आसा दर वर्सा बजेट जाता आनी बजेटांत कांय घोशणा जाता. सो एक घोशणा जेन्ना हांव बजेट पळयतालो बसून तेन्ना एक घोशणा म्हाका लक्षांत आयली की आदिवासी भवन परवरी उबारतले म्हणून अंदूच्या बजेटांत ताचो उल्लेख आसा. सो म्हाका मातसो डावट मारलो की खंय तरी हें आयकलां हांवें गेल्या वर्साच्या बजेटांत ताचो उल्लेख आशिल्लो अशें म्हाका दिसलें. सो हांव इमिडिएट म्हज्या एका सिनियर जर्नलिस्ट आनी एक कलिगाक ताका हांवें फोन केलो आनी ताका म्हणलें हे गेल्या वर्सा बी हाचेर घोशणा बी जाल्ली काय म्हणून. तो म्हणपालो हय गेल्या वर्साय जाल्ली मातसो राव म्हणपालो पूण तुका कितें धाडटा. आनी ताणें थोड्या वेळान म्हाका एक क्लिपींग धाडलें तें भांगरभूंयचें आशिल्लें आनी तातूंत उल्लेख आशिल्लो 4 वेळा कंटिन्युअस 4 वर्सां ह्या आदिवासी भवनाचो त्या बजेटाच्या घोशणेंत उल्लेख आसला. सो अशें जेन्ना जाता गोविंद गावडे हो एका समाजाक रिप्रेजेंट करता. जरी ते मंत्री आसले तर ते ज्या लोकां बरोबर तांचो जो वावर आसा किंवा ज्या लोकां बरोबर ते काम करता ज्या कार्यकर्त्यां बरोबर ते काम करता ते त्या समाजाचे चड मॅक्झिमम ते लोक आसा. आनी जेन्ना एक विशिश्ट कार्यक्रम त्या समाजाचो जाता थंय तो म्हाका दिसता की एक स्पॉन्टेनियस आयलें ताच्या हातून की कामां सारकीं जायना किंवा आपूण ज्यो कांय प्रपोजलां धाडटा ती सारकी जायना. आनी गोविंद तुमी जाणा सगळे की गोविंद जे मनांत येता ते उलोवन मोकळे जाता. गोविंद परिणामाचो विचार करना आनी एकदां उलयलें आनी जी गजाल ती एकदां तोंडा भायर गेली काय ती परत हाडूंक मेळना. कदाचित मागीर जे पॉलिटिकल जे टर्मोयल जालें तातूंतल्यान कदाचित ताच्या लक्षांत आयलें आसतलें की जे उलयलां ते आपूण सारकें आसा काय ना आसा. पूण म्हाका दिसना की गोविंद ताची त्या हाजी खूब चिंता करता अशें म्हाका दिसना. ओके, व्हेरी इंटरेस्ट. सिद्धार्थ बाब तुमकां कितें दिसता उलयलें तें बरें जालें काय वायट जालें आनी उलयलें तें सारकें उलयलें काय चूक उलयलें? पहिली गोष्ट म्हणजे तूं जेन्ना एक पोस्ट घेता पळय वेन यू आर होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट और वेन यू आर होल्डिंग आतां जज जायत किंवा आनी कितें किंवा एका कॉलेजीन समजा तूं जर प्रिंसिपल आसा किंवा वायस चान्सलर आसा इवन इफ सर्टन थिंग्स आर हॅपन लेट अस अज्यूम द वर्स्ट इवन इफ समथींग इज हॅपनिंग देर युअर अप्रोच इन डिलींग with that particular issue is different than a journalist talking about it or some private debates happening about it or some activist talking about it or some lawyer talking about it. तू जेन्ना एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट जेन्ना घेता पळय आनी वेन यू आर टॉकिंग आनी तातूंतल्या तातूंत तूं त्याच समाजाचो एक मनीस certain sort of a restraint was required to be shown by him
he had to raise that issue at proper place before proper authorities and you have access. It is not as if you are activist. उठाचो बाबा तूं एक समाज कार्यकर्तो न्ही, खंयच्या ट्रायबल एक म्हणून तूं थंय उलयनाशिल्लो. तूं एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यू आर अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट आनी तूं एलिगेशन कोणाचेर करता? गव्हर्मेंटाचेरूच करता. कॅन अ मिनिस्टर बी सीन टू बी abusing or belittling his own government? Corruption asa jar tuka म्हणपाचें आसा, it is happening right under your nose. Then why should we not look into it? Why should we not put two and two together to see that this corruption is flowing from you? So therefore पहिली गोष्ट म्हटल्यार हो अजिबात बरोबर उलयलो न्ही. ही प्रॉपरायटी पहिली चुकली ताची. आणि फर्स्ट थिंग ही शूड कम आउट नाव अँड withdraw his statements, or he says that is not what I intend to say, I did not choose proper words or something like that, or whatever. But ताचे त्यांनी क्लॅरिफिकेशन येवन पयलीं दिवचें. बाकी जे मेरिट्स ऑफ आदिवासी भावन केन्ना बांदपाचे, बाकी केन्ना कितें बाळपाचें, आनी तुमकां जर कॉन्ट्रोवर्सी जर उलोवपाचें आसा तर रायट फ्रॉम कला अकॅडमी सगळेच घेवया न्ही आमी उलोवपाक. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. वी वील टेक कला अकॅडमी, वी वील टेक गेम्स, वी वील टेक रिफर्बिशिंग ऑफ द स्टेडियम. प्रत्येक विषय घेवया. करप्शनाचेच जर तुका उलोवपाचें आसा, फायलीचेच जर तुका उलोवपाचें आसा, कॉन्ट्रॅक्टाचेच जर तुका उलोवपाचें, लेट्स टॉक. वी हॅव नो प्रॉब्लेम. लेट अस टॉक अबाउट ईच अँड एवरीथिंग. वाय ओन्ली ते खंयच्या ट्रायबल एक कमिशनरा कडेन खंयची एक फायल मूव जाता ती हाव दॅट इज कनेक्टेड विथ आदिवासी भवन. आदिवासी भवनाचे फायलीचे म्हणनात खंयचे सादे कसले कॉन्ट्रॅक्ट आनी कसले ह्या कॉन्ट्रॅक्टर त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर तो कॉमेंट. इट इज आउट ऑफ टर्न कॉमेंट. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ मिनिस्टर. तुम्ही कितें म्हणटा तांकां तांणी क्लॅरिफिकेशन दिवचें And finish this मंत्रिमंडळा आसूं म्हणून न्ही. सी माय पर्सनल ओपिनियन इज डिफरंट. अल्टिमेटली आय डोंट गेट टू डिसायड हू शूड बी देयर इन द मिनिस्टर. आय थिंक पळय कशें आसा न्ही, एक स्कुलांतलो भुरगो आसता पळय, केन्ना पेन्सिल चोरता कोणाची अमक्याची कळी काडटा, ताका एकांतलो काडून दुसऱ्या ए डिव्हिजनांतलो बी डिव्हिजनान घालता तूं, परत थंय ताची परत सेम कंप्लेंट येवपाक लागता. हातून कितें जाता, हातून स्कुलाचें नांव पेड्ड्यार जाता. तुका वेदर पेरंट्सांक हाडून तांकां तापोवन काडपाचें, बाबा भुरग्याक तुज्या सांबाळा, वेदर ताचेर कसली एक्शन घेवपाची, 8 दिसां खातीर सस्पेंड करपाचो, ह्या डिव्हिजनांतलो त्या डिव्हिजनांतलो घालपाचो, हें प्रिंसिपलाचें काम, म्हजें न्ही. बट टायम हॅज कम दॅट दीस बॉय नीड्स टू बी डिसिप्लिन. ओके. हां, ह्या मुद्द्याचे युगांक बाब तुमचे म्हऱ्यांत वता. दीस बॉय नीड्स टू बी डिसिप्लिन्ड अशे हार्श शब्द सिद्धार्थ बाबान वापरल्यात आनी त्या हार्श शब्दांचेर हांव तुमचे म्हऱ्यांत येता. हांव सुरवात त्याच बेजीक प्रश्ना वयल्यान करता. उलयले ते बरें जालें काय वायट जालें? सारकी उलयले काय चूक उलयले? पहिली गजाल ह्या मुद्द्याचेर येवचे पयलीं एक गजाल समजुपाक जाय की 25 मे हो दीस कसलो आशिल्लो. हाका प्रेरणा दीस कित्याक म्हणटा की 25 मे 2011 दिसा बाळ्ळी जाल्ल्या उटा आंदोलनात 2 भुरगे तांकां मरण आयलें, तांकां मार्टियर म्हणून ते कन्सिडर करता. 25 मे हो कितें उटाचो स्थापना दिवस न्हय, हो तांचो शहीद दिवस. ह्या माचयेचेर ज्यो तांच्यो मागण्यो आसा त्या मागण्यांची आज परिस्थिती कितें आसा हाकाच धरून भाशणां जातलीं. थंय कितें गोंयान मे म्हयन्यान पावस कित्याक बेगीन पडलो ह्या गजालीचेर जावचें ना. वेन द प्लॅटफॉर्म इज ऑफ द पिपल्स मुवमेंट जाल्यार भाशणां त्या पद्दतीची जातली आनी ती आयकुपाची परिस्थिती सगळ्यांनी दवरपाक जाय. दुसरी गजाल जे हांव बिफोर कमिंग टू गोविंद स्टेटमेंट, रवी नायकाचें भाशण जालें. रवी नायकान सांगलें की कूळ मुणकाराच्यो केसी आपल्या कडेन जर आशिल्ल्यो जाल्यार त्यो सॉल्व जातल्यो आशिल्ल्यो. विशय हो संघर्शाचो आशिल्लो. अँड लेट्स नॉट गेट इन टू इम्पोज अवर रॅशनॅलिटी ऑन समबडीज पिपल्स एजिटेशन्स ऑर द फोरम. दुसरी गजाल की उटाचें आंदोलन जें 2011 जाल्लें, वी वेर पार्ट ऑफ दॅट बिकॉज उटा आनी MOI एजिटेशन्स पॅरलल चलतालीं आनी दोगूय एकामेकाक सपोर्ट करताले. The biggest beneficiary of Uta uprising and a movement is the Bharatiya Janata Party. कारण एंटायर उटाची जी लिडरशीप आशिल्ली, ओके, ती संघर्ष जाणी संघर्शाचो जेन्ना नारो दिलो ते सगळे तांचो फायदो BJPक जालो. बिकॉज आय रिमेंबर की आमी घोशणा दितले दिगंबरा तरणाट्यांक तुमी लासून मारा.
त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचे जेन्ना सरकार आयले तेन्ना तांकां दिसलें की हो दीस सरकारी थराचेर आमी प्रेरणा दिवस म्हणून ऑब्जर्व करपाक जाय. आज मेरेन गोंयांत वेगळी वेगळी आंदोलनां जाली जाणी सरकारां उडयली घडयली, कोंकणी प्रजेचो आवाज धरून गोंयच्या रापणकाराचो आवाज मेरेन, पूण खंयचीच संघटना आज ज्या पद्दतीन उठा जशी जिवंत आसा, ज्या पद्दतीन आपल्या अधिकारां खातीर झगडटा, तशी खंयची आज मेरेन गोंयची लोक संघटना ना. ह्या संघटनेचो उटा इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी. उटा कॅनॉट बी एन NGO, बट उटा इज अ पिपल्स फोरम. पण युगांक बाब गोविंद बाबाच्या स्टेटमेंटाचे कितें? सी गोविंद गावडेच्या स्टेटमेंटावर गोविंद गावडे हो आमदार, गोविंद गावडे हो मंत्री, ताच्या पयलीं गोविंद गावडे एका संघटनेचो एक्टिविस्ट. ओके, आणि आज मेरेन वी हॅव अ प्रॉब्लेम इन डायजेस्टिंग सच स्टेटमेंट्स इज बिकॉज की अजून मेरेन जन आंदोलनातले लोक केन्ना विधानसभेत पावूं नाशिल्ले. हाका अपवाद आसा. ज्या पद्दतीन दयानंद नार्वेकार असेंब्लीच्या फ्लोराचेर उलयतालो, विष्णू वाघ उलयतालो, माथानी साल्डाना उलयतालो, दोतोर काशीनाथ जल्मी उलयतालो, तेत आपले राजकीय पक्ष आनी आपूण खंयच्या पदाचेर आसा ताचे भान दवरून की आपूण एका समाजाचें प्रतिनिधित्व करता, संघर्षाचें प्रतिनिधित्व करता म्हणून ते उलयताले. हाजी गोंयाक परंपरा आसा की लोकप्रतिनिधी जेन्ना गोंयच्या विधानसभेत पावतलो तेन्ना तो लोकांचीच भाशा उलयतलो, तो संघर्षाचीच भाशा उलयतलो. पण तो मंत्री न्ही, ते बाकीचे मंत्री नाशिल्ले अशे आर्ग्युमेंट सिद्धार्थ बाब घालतात. सी मंत्री नाशिल्लो, मंत्री ही लोकशाही. काल ज्या पद्दतीन आय फील अनफॉर्च्युनेट की गोविंदाच्या एका खंयच्या तरी हाजो मुद्दो धरून एका खंयच्या तरी विधानाचे धरून तो करप्शना कडेन पावलो. करप्शन ही हॅज नेवर अटर्ड दॅट. बट द विशय आज मेरेन जी कॉन्ट्रोवर्सी आज मेरेन जो आमी जो डिस्कस करपाक जाय आशिल्लो, द इश्यूज दॅट ही हॅड रेस्ड. ट्रायबल भवन हो मुद्दो 4 वर्सां जाली तो बजेटरी प्रोविजनान आसा, ताजो फाउंडेशन स्टोनी घातलो. ट्रायबल सबप्लॅना सारखे महत्वाचे मुद्दे आसा. ट्रायबल वेलफेअर इट इज जस्ट नॉट अ मिनिस्ट्री. हे संविधानान अधोरेखित केल्ली ही मिनिस्ट्री आसा जी तांणी झगडून घेतल्या. ओके, राजन बाब तुमकां खंयचो आर्ग्युमेंट पडटा? एक वटेच्यान सिद्धार्थ बाबाचो आर्ग्युमेंट आहा की हे बरोबर न्ही, एका मंत्र्यान तुगेले सरकाराचेर जर टिका करपा जाय तो मंत्री त्या मंत्रिमंडळा भितर कितें करता, हो सिद्धार्थ बाबाचो आर्ग्युमेंट. दुसरो युगांक बाबाचो आर्ग्युमेंट आहा की तो मंत्री कितें आकाशांतल्यान पडला, तो एका आंदोलनांतल्यान फुडें सरून विधानसभेक पावलो न्ही, सो ताजो पिंड तोच आसा. तो त्या फंक्शनाक जर आपल्या पिंडाक धरून उलयलो जाल्यार कितें चुकलें काय म्हणून? युगांकाचो जो एक पॉयंट ऑफ व्यू आसा तो म्हाका पडटा. कारण शेवटी आमी कोणी आसा किंवा आसले तरी आमी खंयच्यान तरी आयल्या किंवा आमी खंयच्या तरी एका विशिश्ट विचारांचे आमी प्रतिनिधित्व करता किंवा एखाद्या जर संघटना आमी लीड करता जाल्यार तिचें आमी प्रतिनिधित्व करता. तुमी खंयी चला, महाराष्ट्रांत चला, तुमी उत्तर प्रदेशांत चला, तुमी बाकीच्या स्टेटींनी चला, प्रत्येक मंत्री हो आपले जी आयडियोलॉजी आसा संघटनेची म्हणा किंवा आनी ती घेवनूच फुडें वता आसतना दिसता. आनी एखाद्या मंत्र्यान समजा त्या स्टेजी वयल्यान समजा जर आपले रिएक्शन दिलें, वॉट इज बॅड इन इट? तुम्ही पॉझिटिव्ह घेया न्ही, तो जे उलयला न्ही. तुम्ही म्हणटा कितें की भारतीय जनता पक्षाक ही टिका पोचोवप मातशी कुस्तार जाता? ना, हांव अशें म्हणना की टिका पचोवप कठीण जाता अशें हांव म्हणना. पण ज्या पद्दतीन रिएक्शनां आयली न्ही, ज्या पद्दतीन कारवायेची रिएक्शनां आयली, म्हाका दिसता की ती खूब फास्ट आयली आनी प्रिमॅच्युअर आयली. की तांणी खंय तरी मातशें रावपाक जाय आशिल्लें. तांणी अशें सांगपाक जाय आशिल्लें की गोविंदाचे जे कितें इशू जाला तो आमी गोविंदा कडेन डिस्कस करतले. ह्या पयलीं इशू जाल्ले, आमी ताजे कडेन डिस्कस केल्ले. आतां ह्या वेळारय आमी गोविंदा कडेन तो इशू डिस्कस करतले आनी आमी तातूंतल्यान मार्ग काडटले. जर कितें उरलां, रावून गेलां जाल्यार तें आमी करपाचो आमी प्रयत्न करतले आनी हो इशू हें करतले. एक प्रमोद लक्षांत घेवपाक जाय, गोविंद आनी रमेश तवडकर हे ST समाजाचे अल्टिमेट 2 मोठे लिडर गोंयांत. आनी हे लिडर हे आपल्या समाजाचो विचार करप हें ताचें कर्तव्य जावन आसा. आनी जर ते कर्तव्य हें करता आसतना जर ते खंय केन्नाय अशें तांचे कडेन एक रिएक्शन आयलें, तांकां समजून घेया न्ही. बरें, समजून घ्या न्ही. तुमी म्हणटात सिद्धार्थ बाब की द बॉय शुड बी डिसिप्लिन्ड म्हण, राजन बाब म्हणटात समजून घ्या न्ही का म्हण. समजून घेतला न्ही कितले फावटी? इज दीस द फर्स्ट टायम द मिनिस्टर हॅज मेड स्टेटमेंट्स विच हॅज नॉट गॉन वेल?
फॉर द फर्स्ट टायम त्यांनी त्याला अशी कॉन्ट्रोवर्सी त्यांनी कितल्योश्योच फावटी केल्या आनी मागीर आपल्याक तशें म्हणपाचें नाशिल्लें दॅट इज नॉट वॉट आय वॉन्टेड टू से अशा तरेचे एक न्ही अशे 10 स्टेटमेंट तरी केले आसतले तरी वेदर इट इज कला अकादमी वेदर इट इज अटल सेतू सगळीच कडेन त्यांनी केल्या सो विधानां करपाची आनी कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करपाची ही आमच्या गोविंद बाबाची सारकें म्हणजे ताचो हातखंड हय हे तो करतच आयिल्ले आसा तो समजून घे हो प्रश्न ताका एक्चुअली आनी कोणाक खंयच्या मिनिस्टराक लागत पण हाका तो लागचो ना हय कारण हाका खूब फावटी समजून घेतला now there is now time has come that this has to be dealt with. I am not saying I am nobody to decide whether he should be made to step down or he should be but the boy needs to be disciplined. There is तुम्ही no कितें doubt. म्हणटात आनी उलोवपूच न्ही आपली मनांतली खतखत भायर काडचीच न्ही म्हणटा तुमी See, I may have certain grievance about certain things that are working in let's say bar council. पण हांगा येवन तुका स्टेटमेंट करचो ना न्ही म्हणजे हांव लेटर दितलो तांकां म्हाजें हे काम करपाक जाय तुमी म्हणून हय नाव जजीस अमॉंग देमसेल्फ विल हॅव सर्टन जज विल नॉट कम आउटसाइड अँड से तसो तू यू आर अ पार्ट ऑफ द सदांच प्रोत्साहित करतलो आमच्या मरा येवन उलोवची म्हणून यू आर अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट यू आर अ मिनिस्टर वेन देर इज अ बेनिफीट बाकी कितें आसता तेन्ना तूं म्हणटलो नो आय एम अ पार्ट ऑफ आपणे कला अकॅडमी बऱ्या तरेन केल्या असो तोच येवन स्टेटमेंट दिता रायट ऑर रॉंग इट्स अ डिफरंट मॅटर बऱ्या तरेन गेम्स खेळले अशें तोच येवन स्टेटमेंट दिता न्ही आनी कोणीच करूं ना म्हणून स्टेटमेंट खंयचे बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडले ते आपुणूच हाडून दिले म्हणटा न्ही ती सो वेन कामां जेन्ना जायनात खंयची कामां रखडटात तेन्ना तूं दुसऱ्यांक करप्शन चल्लां म्हणून सांगतलो तेन्ना तूं म्हणटलो ना फायली चलना पयशे दिल्या शिवाय म्हणून सो फायली चलना जाल्यार सगळीच कडेन चलनासतल्यो कला अकादमीची फायल कशी चल्ली रिफॉर्मेशनाची फायल कशी चल्ली वॉट वॉज द कन्सिडरेशन हे हाची चर्चा करची पडटली मागीर लेट अस डिस्कस दॅट ऑल्सो Okay, let us discuss that. सो द मेन पॉयंट इज द सेंट्रल पॉयंट इज इफ यू आर अ पार्ट ऑफ a particular organization which is doing it, which is in the managemental this कसली असो तू minister असो then your grievance has to be redressed internally. Is it your case that you have gone there 10 times and nothing has been happening? Then you should resign. Arif Muhammad Khan resign जाऊन राहुल गांधीच्या टायमाचेर ते शाह बानू केस जाली तेन्ना रिजायन जालो ना तो you have a disagreement with the government on a particular issue fine resign and go who's stopping you? ओके आता हांव ह्या दोन्ही मुद्द्याचेर येता युगांग बाब ते म्हणटात की इतलो जर सारको खतखत आसा मनाक जाल्यार तुमी रिजायन जावन भायर सरात आनी ते इश्यू धसाक लावपा खातीर ट्राय करात दुसरो मुद्दा करप्शनाचो विशय काडलोच न्ही की फायली क्लियर करपा खातीर श्रमशक्ती भवनाच्या सकल कॉन्ट्रॅक्टर बिंट्रॅक्टर सगळीं उलयले न्ही सो दीस इज अ डायरेक्ट अटॅक बाय अ मिनिस्टर ऑन अ पोर्टफोलियो दॅट इज हँडल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर सो मॉरली नंबर 1 should he stay in the cabinet? Number 2, should the chief minister keep him in the cabinet? पहिली गजाल म्हणटा ती की वॉट ही स्पोक जाचेर रेपरकेशन ताका चीफ मिनिस्टरान कितें सांगचें और आनी कोणा सांगचें हो कंप्लिटली वेगळो विशय आय विल कीप इट हांव तो सिद्धार्थ बाबा खातीर दवरता कळ्ळें सो लेट हिम डू हीज ओन एनालिसीस बट हाजो मुद्दो आसा पळय अबाउट स्कुलींग समबडी डिसिप्लिनींग समबडी ग्रिवेन्सीस रिएड्रेसल ताणें खूब अशें सोफेस्टिकेटेड डेमोक्रेटीक भाशेन सांगलें कळ्ळें आय विश ताका एक 5% सुद्दां एक जन आंदोलनाच्या रस्त्या वयले धग जर ताका लागिल्ली जाल्यार मे बी वी कूड हॅव बीन ऑन अ सेम टेबल grievances when you talk about grievances what are these grievances this is not a charter of demand that you put तुमचे बार काउन्सिल सांगले चार्टर ऑफ डिमांड दिलो आनी सांगले जो मेरेन तो जायना हांव कोणा कडेन ते उलोवचो ना ह्या समाजाक आपूण ह्या भारताचो नागरीक म्हणून सांगपाक 2003 उजवाडचें पडलें आमी त्या समाजाच्यो गजाली करता हांगा ह्या समाजाचो आजून 12 चार्टर ऑफ डिमांड आसा त्यो आजुनूय पूर्ण जावना त्या समाजाचे आमी उलयता आमी ट्रायबल भवनाचेर उलयता कारण आजून पेडणे ते काणकोण आदिवासी भुरग्यांक युनिव्हर्सिटीन कॉलेजान येवपाक परवडना त्या समाजाचे आमी उलयता So you agree that this is a failure of the government? This is a failure of a system. This is a failure of a system. System म्हणजे कितें गव्हर्नमेंट न्ही पॉइंट इज गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस जेन्ना गोंय स्वातंत्र्य जालें पळय गोवा दमण आनी दीव दमण आनी दिवाच्या आदिवासींक एसटीचो दर्जो मेळ्ळो गोंयच्या आदिवासींक मेळूं ना ताजे पयलीं तुगेले ओबीसी आयले हे आयले ते आयले सगळे आयले खंय आशिल्लीं सरकारां खंय आशिल्ले राजकीय पक्ष जो मेरेन ही लोकशाय आसा जो मेरेन ह्या लोकांनी जो मेरेन रस्त्यार येवना तांच्या ताटान कोणें वाडूना तें म्हाका युगांग बाब बिकॉज बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ बाब तांणी एक मुद्दो केलो की दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम द मिनिस्टर हॅज गॉन सो कॉल्ड आउट ऑफ लायन तांणी एकदां तांची ऑडियो क्लिप व्हायरल जाल्ली जंय ते अलेजेडली ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टराचे तापताले
हाजी पयलीं I'll come to सिद्धार्थ बाब. मागीर तांची परची ती शरद पोंक्षेची उपरांत सुपारीची बायट व्हायरल जाली. आज ही बायट व्हायरल. ही इज सेइंग दॅट ही इज अ रिपिटेटिव्ह ऑफेंडर म्हणटा ते सिद्धार्थ बाब तांकां. रिपिटेटिव्ह ऑफेंडर इज बिकॉज वेन यू ट्राय टू इम्पोज युअर रॅशनॅलिटी ऑन समबडी कोणा कितें उलोवचें. ओके. जर कोण उलयता जाल्यार तुका प्रॉब्लेम आसा तो तुजो प्रॉब्लेम. यू कॅनॉट से की बाबा म्हाका तुजी भाशा आवडना. हांगा खूब पद्दतीचो हे विचार जाल्लो मदीं. कोणाक मुख्यमंत्र्याची भाशा आवडनाशिल्ली, कोणाक मुख्यमंत्र्याच्या भाशेन ग्रॅमॅटिकली चुको दिसताल्यो. पॉयंट इज दॅट वी आर अ व्हेरी डायवर्स सोसायटी. ओके, everybody comes out of a context. We have come out of a context. Everybody sitting here has come out of a context. प्रत्येकाची भाषा ही प्रत्येकाची भाषा वेगळी असपाक शकता. लोकांतल्यान आयिल्ल्या मनशाची जो संघर्षांतल्यान आयला त्या मनशाक तू तुजी भाषा उलय म्हणून सांगपाक शकना. ओके. तो संघर्षाचीच भाषा उलयतलो. ओके सिद्धार्थ बाब, यू वॉन्टेड टू रिस्पॉन्ड. पहिली गोष्ट म्हणजे ॲज फार ॲज पिपल्स एज्युटेशन इज कन्सर्न हांव ल्हानपणापासून पळयत आयला. जर युगंत म्हाका अशें दिसता की तोच जर फक्त कशें पिपल्स मुवमेंटान इनवॉल्ड आसा आनी देर इज नोबडी एल्स इनवॉल्ड, दॅट इज नॉट ट्रू. वी हॅव सीन मेनी आनी लँग्वेज हातून आमी इनवॉल्ड आशिल्ले, बट इन माय अवर दीस वॉज डिफरंट. दॅट इज म्हाजे लँग्वेजीचेर व्ह्यूज सुद्धा डिफरंट आसात. बट एनिवे भावना समजपाचो हांगा प्रश्नच येना. हांगा भावना समजपाचो प्रश्नच येना. पहिली गोष्ट म्हणजे हांव उठा आनी एंटायर ST रिजर्वेशनाचो हे घेता. आय थिंक भारतीय जनता पार्टीन ST रिजर्वेशनाच्या दिसा बाबतींत जितले स्टेप्स घेतले पळय ते खंयच्याच पार्टीन घेतले ना. प्रायर टू 2003 वॉज BJP इन पावर ना. BJP 99 पासून आयले न्ही. फर्स्ट टायम जेन्ना हो विशय आयलो 2003 गव्हर्मेंट कोणाचे आशिल्ले, BJPचे आशिल्ले. मागीर तेंची जी जनगणना जाली आनी तेंची मेजली पळय सेन्सस केलो तेन्ना पावर कोणाचे, गव्हर्मेंट कोणाचे आशिल्ले, BJPचे आशिल्ले. जेन्ना फूल हावस रिझोल्युशन घेतले पळय हांकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून तेन्ना हे कोणाचे आशिल्ले, BJPचे आशिल्ले. एट सेंट्रल हेंची मागणी घेवन घेतली आनी ती मागणी मान्य जाली पळय. आनी आतां नाव दॅट यू सी दॅट रिझर्वेशन इज वेदर आतां 27 जातले का 29 जातले दॅट्स अ मॅटर ऑफ टायम. पण कोणी केले ते BJPन केले. सो देअरफॉर टू से दॅट ना जन आंदोलनान हितून जाल्यार नो, इट इज द BJP फेल्युअर ऑफ सिस्टम. इट इज नॉट अ सी सिस्टम इज फेल्युअर ऑफ गव्हर्नमेंट फेल्युअर ऑफ सिस्टम म्हणपाक लागलो. as far as this government is concerned or BJP led government is concerned, it is only BJP led government which has. Can you tell me when BJP was not in power what agitation has been done and what agitation has achieved during non-BJP rule? Nothing. Absolutely nothing substantial. So हे जे कोण गावडे बिवडे आसा पळय दे आर लिडर्स ऑफ देअर कम्युनिटी. कोण काय म्हणना तांकां, तांणी तांच्या कामा खातीर बरें काम केलां हेतूनय कोण काय म्हणना ताका. बट ज्या पद्दतीन तांणी हो विशय मांडला, ज्या पद्दतीन भाशा तुम्ही कितें म्हणटा एक मंत्री आसतना असो विशय मांडपाक जायना. देअर इज प्रोटोकॉल फॉर एनिथींग. पद आणि गनिमा म्हणटा पळय हे आसतात. तूं अमक्या पोझिशनाचेर आशिल्ले जाल्यार तुका पर्टिक्युलर ताचे जे कितें सोपस्कर आसा ते पाळचेच पडटले तुका. सो ते जर तूं पाळनात जाल्यार तूं त्या पोस्टार बसपाक लायक ना. तूं स्वताच दिवपाचो तशें जाल्यार. हय राजन बाब, हो मुद्दो मान्य आसा तुमकां. ते म्हणटात की बाबा तुमकां जर इतली गजाली दुखतात खुपतात जाल्यार तुमी त्या मंत्रिमंडळार रावल्या कित्याक, तुमी राजिनामो दिया आनी भायर सरा म्हणून. ताणें राजिनामो कित्याक दिवपाक जाय? म्हाका दिसना की ताणें राजिनामो दिवपाक जाय म्हणून. कारण जेन्ना एखादो मंत्री किंवा एखादो आमदार जेन्ना आपली मतां मांडटा, आतां सादी गजाल सांगता तुमकां. STचे जे अधिकार आसात, जशें आतां आमचे एडवोकेट फ्रेंडान सांगलें की STचे सगळे जे तांकां बेनिफिट्स दिवपाचे ते BJPन केलां. ओके, केलां आसतलें किंवा केलां अशें मानूया आमी. पण केंद्र सरकार जितलें एक्टीव आसा STक अधिकार दिवपा खातीर किंवा STचे जे कितें तांचे हक्क आसा ते दिवपा खातीर जितले केंद्र सरकार एक्टीव आसा, म्हाका दिसता की स्टेट गव्हर्मेंट जे राज्य सरकार आसा की ताच्या बरोबर वचपाची तांणी गरज आसा. कारण ST खातीर तुमी कांय दिना वेगळें. ST खातीर सब प्लॅन आसा. त्या सब प्लॅनाचो वापर करून तुमच्यान बऱ्या पैकी हांगा ते जे मागता किंवा तांचे जे डिमांड्स आसा ते तुमच्यान दिवपाक जाता. तांकां तुमी वेगळे कांयच करपाची गरज ना. तुमकां फेल्युअर ऑफ सिस्टम फेल्युअर ऑफ गव्हर्नमेंट दिसता? हांव अशें म्हणचो ना की फेल्युअर ऑफ सिस्टीम आसूंक शकता. गव्हर्मेंट अशा खातीर म्हणना की जशें तांणी सांगलें की गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कळ्ळें? सिस्टीम ही एका जाग्यार बसली काय ती सिस्टीम फुडें वचपाक जाय, चलपाक जाय. सिस्टीम चलना कांय वेळार. आतां ते दिसा तांणी जो हे स्टेटमेंट केल्लो की अमके एका पर्टिक्युलर खात्याचेर ताणें टिका केली. एक मंत्री जेन्ना खात्याचेर टिका करता तो बेठो टिका करचो ना. खंय तरी अनुभव आयले आसतले, खंय तरी एक कटुता मनात आसतली, खंय तरी अडून उरलां आसतलें कितें तरी, आनी तें सुटना. तें सोडपा खातीर जे सिनियर लोक आसा
तांच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. एक म्हाका राजेंद्र बाब बिफोर आय गो टू युगांग बाब ऑन दीस म्हाका मुद्दाम विचारपाक जाय तुमकां ही जी फाटभूंय आसा बिकॉज गोविंद गावडेच्या ह्या सद्याच्या टेन्युअरांतल्या मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीक एक फाटभूंय तयार जाल्या. ती मागीर कला अकादमीची आसूं, नॅशनल गेम्साची आसूं आनी ह्या प्रत्येक गजालींचेर वाद जाला. आनी जेन्ना जेन्ना ह्या गजालींचेर वाद जाला तेन्ना तेन्ना द वे गोविंद गावडे हॅज डिफेंडेड हिमसेल्फ हॅज ऑल्सो बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल. ऑन दॅट बॅकग्रावंड जेन्ना ही वाद आयलो हो वाद आयलो ताका लागून हे रिएक्शन अशें ओवर ब्लोन रिएक्शन जाला काय कितें? प्रमोद, प्रत्येकाची रिएक्ट जावपाची पद्दत ही आपली आसता. हांव जेन्ना रिएक्ट जाता ती म्हजी पद्दत आसा, तूं जेन्ना रिएक्ट जाता तेन्ना तुजी पद्दत आसा. गोविंद गावडेची ही पद्दत नवी न्ही. गोविंद गावडे हो रिएक्ट जाता. डॉक्टर जल्मी हेय रिएक्ट जाताले. आमी पळयला तांचे बरोबर आमी जेन्ना रिपोर्टर म्हणून किंवा तांचे बरोबर आमी आसताले इतले इरिटेट जाताले की केन्ना केन्ना तुमकां खबर आसा तांणी काडून पिन बॉक्स काडून मारले ते राजाराव ग्रासियसाच्या दोळ्याक बसले. इतले पर्यंत अग्रेशन येता, कळ्ळें न्ही. हें अग्रेशन कित्या खातीर येता की खंय तरी मनाची घुसमट जाल्ली आसता, प्रश्न सुटना, खंय तरी कोणमारो जाता आनी मनीस उलोवपाक लागता. अशा वेळार हांव जशें पयलीं सांगलां अशा वेळार समजून जाणटे जे लोक आसा तांणी समजून घेवपाची गरज आसा. ताणें इमिडिएट अशें रिएक्ट जावन कारवाईची भाशा शक्यतो करची न्ही. कारण ही भाशा उलोवपी एकटो गोविंद गावडे ना. ह्या पयलीं खूब जाणांनी ही भाशा उलयल्या. काही जाणांक दिल्ली सुद्दां व्हेले आनी परत हाडले, तांचें कांय एक्शन जावना. आनी म्हाका दिसता अजुनूय की दिल्लीची बीजेपीची जी लिडरशीप आसा ती तशी मॅच्युअर्ड आसा. तांकां खबर आसा की सोशल सिस्टीम कशी आसा गोंयची, ट्रायबल हे कशे भाजपाच्या जे वोटर जावन आसा. आनी फाल्यां जर गोविंदा सारक्या मनशाक जर काडलो भायर, कारण गोविंदा सारको मनीस हो एकटो नासता. गोविंदा सारको मनीस ही संघटना घेवन वचपी मनीस आसता. फाल्यां ताजी रिपरकशन आसा, ताजोय विचार करपाक जाय. बरें, म्हाका ह्याच पद्दतीन युगांग बाब तुमचे म्हळ्यार येवपा जाय की हांवें जे सांगली ती फाटभूंय ती मागीर कला अकादमीची आसूं, नॅशनल गेम्साची आसूं आनी ताजेर वाद जातकीर गोविंद बाबान जशें तें डिफेंड केलें ताजेर आनी मोठे वाद जाले. ते मागीर ताची वेगवेगळी स्टेटमेंट आसूं फ्रॉम शहाजहान टू सुपारी ही सगळी स्टेटमेंट आसूं सरकाराक प्रत्येक खेपेक बरोच तुगेली सर्कस करची पडली ह्या प्रत्येक स्टेटमेंटाच्या उपरांत. आतां जेन्ना तांणी सरकाराचेरच फार मारलो तेन्ना तो सत्ताधारी पक्षाक पचोवप कठीण जाला काय कितें? सी आय डोंट नो, आय डोंट टू कमेंट ऑन दॅट की सरकार हाजे कडेन कशें पळयता कितें पळयता. बट एज अ बट जे आता भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांकडच्यान स्टेटमेंट आयले, मुख्यमंत्र्याकडच्यान स्टेटमेंट आयले, आदल्या प्रदेशाध्यक्षांकडच्यान स्टेटमेंट आयले आनी सगळ्यांनी कारवाईची भाशा उलयली. सो एक गजाल क्लियर की तांकां जें जालां तें मानवलना. हे जे सत्ताधारी पक्षाचे रिएक्शन आसा ते तुमकां बरोबर दिसता काय चूक दिसता युगांग बाब? पयली गजाल म्हणटा ती जेन्ना जेन्ना हांव परत एकदां फाटभुंयेचो एकूच उदाहरण घेता की 2011 आमकां सेन्सिटिविटी ऑफ ST एजिटेशन्स, आदिवासी एजिटेशन ही सरकाराक तेन्ना कळून आशिल्ली आनी तें हाता भायर गेल्लें प्रकरण. सो दीस इज अ व्हेरी सेन्सिटीव इशू. आज मेरेन आमी जो उलयता पळय ते फक्त कारवाई, करप्शन, ताणें कितें उलयलां ताजेर. आजून मेरेन खंयच्याच मिडिया वा पक्षान आजून मेरेन खंयच्याच पक्षान गोविंद त्या दिसा कितें उलयला ताजेर चर्चा जावना. अँड इट इज अ सिरियस इशू. इट इज अ सिरियस इशू की एक मुद्दो, एक गजाल जर 4 वर्सां ताका बजेटरी एलोकेशन जाता, ताजें भुमिपूजन जाता, तरी ती जर मार्गाक लागना. इट इज अ लेट्स टॉक ऑन अ मेरिट ऑफ दॅट. बट इज द पार्टी इन पॉवर जस्टिफाईड इन रिएक्टिंग द वे इट हॅज रिएक्टेड युगांग बाब? हांव फक्त इतलेंच म्हणटा, डॉक्टर प्रमोद सावंत, तो आमचो दामू नायक जो आसा पळय, वी बोथ वेर द पार्ट ऑफ दॅट 2011 जे आंदोलनां चलताली हे ताजे घटक आशिल्ले तेन्ना. दे वेर एक्टिविस्ट ऑफ दॅट टायम. सो आय थिंक दॅट दीस डिमांड आनी त्या दिसा ज्या पद्दतीन उठाचो ओवरऑल हांवें व्हिडिओचेर पळयलो ज्या पद्दतीन प्रक्षोभक तें हें आशिल्लें, कळ्ळें तुका, कोण उलयताले ताका ऑडियन्सांतल्यान आन्सर येताले, ताका ऑडियन्सांतल्यान विरोध जातालो. ह्या गजालीची दखल आज सत्ताधारी पक्षान सरकारान घेवपाक जाय. दीस इज वॉट अ सेन्सिटीव मॅटर इज. या ओके. म्हाका एकच गजाल सांगात सिद्धार्थ बाब. म्हाका एकटें म्हजे बरे इश्टान सांगलें की कला अकादमीचे म्हणपा लागले येदो व्हडलो वाद जालो, कोणेच गोविंद गावडे बाबाचेर कारवाईची भाशा केली ना. नॅशनल गेम्सांचेर वाद जालो,
कोणेच कारवाईची भाशी केली ना. सुपारी जाले, शहाजान जाले, प्रत्येक खेपेक कारवाईची भाशी कोणेच केली ना. एकदां ताणी सरकाराचेर फार मारलो आपल्याच, घे सगळे जाण कारवाई करया कारवाई करया कारवाई करया म्हणून लागला. म्हळ्यार कितें आतां हें? बस मासूर आणि कितें आशीर्वाद जेन्ना तूं जोपर्यंत दुसऱ्याच्या तकलेर धरून जळटालो, आज तूं सतत शिवाच्या तकलेर हात दवरपाक सोदता. म्हणजे तुका कितें सगळ्यांचें भस्म करून दवरपाचें आसा. माय स्टेटमेंट इज सेम. दुसऱ्याची तकलेर हात दवरून भस्म जाल्यार कोता येता, आपली तकलेर हात दवरपाक येना अशें कितें आतां? ओके, शिवा केन्ना आयलो अल्टिमेटली वेन ही केम तेन्नाच आयलो न्ही ते. अँड दॅट्स हाव द वर्ल्ड वर्क्स. सी जो एक आणि फायनली सुद्धा तूं जेन्ना भुरगे पयलेच फावटी मस्ती करता तेन्ना तुका एस्टिमेट करचो ना न्ही. एज आय गिव तुका ए क्लासींतलो बी क्लासीन घालपाचो पयलीं. तुका एक पयलीं कॅलेंडराचेर रिमार्क मेळटलो तुका, त्याच्या उपरांत तुका ए मागीर ती तांबडी लायन मेळटा. आज करता करता तुजी अशी ती तांबडी लायनी सगळ्यो भरल्यात तुज्यो. रिमार्क जालो, तूं ह्या क्लासींतलो त्या क्लासीन घालून पयलो. आज जर तुजेर आतां एक्शन घेवचें ना, इफ यू आर नॉट टेम्ड जाल्यार स्कुलाचें नांव बदनाम जातलें. ह्या स्कुलान फाल्यां भुरगे घालचे ना लोक. सो ह्या स्कूल बंद, तुका स्कूल हे बंद पडिल्ले जाय, हे स्कूल बंद पडिल्ले जाय. जस्ट फॉर क्लॅरिफिकेशन, हातूंत भितर पेरंट कोण? भारतीय जनता पक्ष आणि प्रिन्सिपल मुख्यमंत्री. येस. ओके. आणि बाकीचे जे पेरंट्स फाल्यां भुरगे जे आपले ते घालतात ते वोटर. हय, हे वोटर हांगा वोट दिवचे ना अशा तरेचे जर तुम्ही हे करत लायले अल्टिमेटली. युगांक बाब म्हणटात की तुम्ही तांणी रेज केल्ली इश्यूंचे उलयत ना म्हणून. तांणी इश्यू रेज कित्याक केले हाजेर उलयता म्हण तुमी. कांयच प्रॉब्लेम ना. प्रत्येक इश्यूचेर उलोवपाक तू जसो विषय मांडटलो त्या प्रमाणे तुका आन्सर मेळटले. तू हॅव यू रेज दीस इश्यू इन प्रॉपर फोरम? नो. हॅव यू रेज दीस इश्यू एट अ प्रॉपर फोरम? नो. तुवें रेश्यू केला तो असो तुका आन्सरूय तशेंच मेळटले. तू प्रॉपर हेचे इश्यू रेज कर. तू तांकां कॅबिनेटान हो प्रश्न, कॅबिनेट जायना तुमची, हॅव यू हाऊ मेनी टायम्स यू हॅव रेज? सांगचें न्ही तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दॅट आय रेज दीस इश्यू इन कॅबिनेट मिटिंगेन नासता तूं? हाऊ मेनी टायम्स हॅव यू रेज दीस इश्यू इन द कॅबिनेट? हाऊ मेनी टायम्स यू हॅव ऑफिशियली रिटर्न टू द गव्हर्मेंट? आर यू नॉट मिनिस्टर? नोट सर्क्युलेट जायना तुमचे? हाऊ मेनी टायम्स यू हॅव सर्क्युलेटेड दीस नोट? हाऊ मेनी टायम्स ओवर अ कप ऑफ टी यू हॅव मेन्शन दीस मॅटर टू द चीफ मिनिस्टर पर्सनली वेन यू मीट हिम अदरवायज? ओके. And how many times government has stood behind you in all these controversies? तुम्ही म्हणता तेही सांगपाचे, तेही तू सांग न्ही. तरी जालना म्हणून. Then we'll talk about it. Then we'll blame the government. युगांक बाब एक गजाल हो एक मुद्दो जालो. दुसरो मुद्दो हो आसा की आतां एसटी भवना सारकी गजाल जी आसा तातूंत भितर लँड इश्यू आसा, तो मॅटर कोर्टां आहा जमनीचो, ह्यो सगळी किचकटी आसात. हे मंत्र्याक खबर आसपा जाय न्ही. पहिली गजाल म्हणटा ती कोणें कितले फावट रिमायंड केलें, कोणें ओवर द कप ऑफ टी कितें सांगलें जाल्यार ताणें कोणाक विचारचें कन्सर्न पार्टी कडेन. बट वेन ही टॉक्स अबाउट ग्रिवेन्सीस, ओके, बिकॉज की आय फॉलो उटा व्हेरी क्लोजली, बिकॉज की लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वेर इन उटा. मंगेश गांवकार आय मीन आमचे बरोबर पुण्याक आशिल्लो शिकतना. सो दॅट्स वाय आय टेक इट व्हेरी सेन्सिटिवली. म्हणजे तांचे खातीर हांवें खूब कितें बरयलां सुद्दां. ग्रिवेन्सीस जेन्ना म्हणटा पळय, तो ग्रिवेन्सीस फाटल्या नोव्हेंबरान फर्मागुडयेर ऑलमोस्ट 25-30 हजार लोकांची मिटींग जाली. आनी इट वॉज नॉट अ सेलिब्रेशन. इट वॉज जस्ट की परत तांचे कितले डिमांड आसा ते ताणें मुखार घातले. आनी तातूंत परत परत विशय येता तो म्हणजे ट्रायबल भवनाचो. ओके. आनी हाजे भितर कितें आसा ते भुमिपूजन जावन जर कित्याक जालें लँड इश्यू आनी हें लेट गव्हर्मेंट कम क्लियर ऑन दॅट. वाय यू आर टेकिंग अ ब्लेम? हो सगळो विशय जो आयज आसा पळय हो गोविंदाचेर चर्चा करपाचो विशय न्ही. इश्यूंचेर करपाचो, हो इश्यूंचेर चर्चा करपाचो मुद्दो आसा की आज मेरेन तुमचें ट्रायबल भवन जावना, आज मेरेन तुमचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन 27 येतलें काय येवचें ना, सेन्सस जातलो काय जावचो ना, तो सेन्सस कसो जातलो हो सुद्दां मुद्दो आसा. इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू. ओके. म्हाका फायनल राजेंद्र बाब एक गजाल सांगात. हो जो इश्यू आसा पक्ष शिस्तीचो, भारतीय जनता पक्षाक असले गजालींची संवय ना, काँग्रेसीक असली संवय आत्रे पयऱ्याक आसा. हे जे नवीन सारके निवो भाजपावासी आसा पळय तांची जी एक रिएक्ट जावपाची स्टायल आसा, इन्स्टिंक्ट आसा, ती आनीक भारतीय जनता पक्षाचे जे पक्षी शिस्तीचे कल्चर आसा ताजे मदलो कॉन्फ्लिक्टूय हांगा दिश्टी पडटा. म्हजें एक ठाम मत आसा, स्पश्ट मत आसा. आतां खंयचोच राजकीय पक्ष आयडियोलॉजीच्या बाबतींत एक्सक्लुसीव उरूना. ते सगळे मिक्स भाजी जाल्ली आसा. बरोबर. तातूंत सगळे तरेचे वेगवेगळे तरेचे कॉन्फ्लिक्ट आयिल्ले आसा. आनी ताका लागून अशें म्हणपाक आमी शकना की बाबा हांगा पक्ष शिस्त आसा की ना. हे दोनी हे ठामपणान आज सांगपाची परिस्थिती उरूना.
कारण प्रत्येक जाण वेगवेगळ्या परिस्थितींतल्यान हांगा आयला, हय वेगवेगळ्या सिच्युएशनांतल्यान तांकां हाडल्या. ताका लागून ते जे रिएक्ट जातले किंवा ते जे वागतले ते तुमकां थोडे तेंप तुमकां सहन करचेच पडटले. जो मेरेन पयलीं कशें आसतालें, पयलीं पक्षाचे कार्यकर्तेच हे उमेदवार आसताले. आतां परिस्थिती तशी उरूना. सो तुमी जें रोयलां कळ्ळें न्ही, तें खंय तरी ताका त्या पद्दतीची फळां येतलीं. हांव अशेंय म्हणना की ते रॉंग आसा लोक किंवा ते आनी करप्ट आसा अशें हांव म्हणचो ना. पण तुमी सगळें एक्सेप्ट करपाची तुमची तयारी आसपाक जाय आनी तुमी तें हँडल करपाक जाय. म्हजें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट कितें की तुमी तें हँडल करपाक जाय. जर एखादो अशें ओवर रिएक्ट जाता किंवा चड रिएक्ट जाता किंवा आपलें मत अशा पद्दतीन आक्रमकपणान मांडटा जाल्यार तुमकां कळपाक जाय की तें हँडल कशें करप तें. हांव इतल्याचेर थांबतां. फुडें कारवाय जातली म्हूण सांगल्या. कारवाई करप असले केसी भितर तेंय बी खूब कॉम्प्लिकेटेड आसता. खुबश्यो गजाली आनी आराखडे आनी गणितां बसोवची पडटात. ती बसतली काय ना तेंय म्हाका खबर ना. पूण एक गोंयकार म्हणून जेन्ना एक मंत्रीच इशू रेज करता आपल्याच सरकाराचेर आनी एक सरकारच म्हणटा की आपूण त्या मंत्र्याचेर कारवाय करतलो म्हणून, म्हजें एक गोंयकार म्हणून हातूंत भितर कशें बरें जाता तें म्हाका कळना. आमच्या आदिवासी भावांचें कशें बरें जाता तें म्हाका कळना. कारण हांगा राजकीय झगडी चड आनी इशूंचेर चर्चा कमीच जावपाक लागता. त्याच बरोबर हांवें जशें म्हळें की हाका एक फाटभूंय आसा. ही फाटभूंय फक्त एका फंक्शनाची न्ही, वेगवेगळ्या इन्सिडंटांची फाटभूंय आसा. आनी त्या फाटभुंयेच्या आदाराचेर कारवाय करप हें योग्य काय अयोग्य आनी ताजे खातीर परत सगळे राजकीय निकश लावन तुमी बसतले काय कितें, होय मोठो प्रश्न आसा. हांव आज इतल्याचेर थांबतां. म्हाका दिसता हाजेर आज आमी कॉन्शियसली हांगा राजकीय पक्षांचे स्पोक्सपर्सन आपयले नात. कारण हो खूब गंभीर विशय, खूब गहन विशय आनी हाका खूब लेयर्स आसात. ती तुमचे मुखार मांडची म्हणून आज आमी अशें पॅनल केलें. आनी म्हाका दिसता तांणी खूब मेकळेपणान आपली मतां मांडली. म्हणून सिद्धार्थ बाब, राजेंद्र बाब, युगांक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.